surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him. मोगाच्यानो आज आमचे संगता आजार आसात. आमच्या मंगळूर दियेसीसचे गवळी अधिक मनाधिक दोतोर डॉक्टर पीटर पाऊल सल्डाना हांकां आमी मोगाचो येवकार मागता शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री तर्फेन. हांव आतां आमच्या बाबा MP नोरोनाक मुखार येवन तांकां फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करी जाय म्हूण मागता. शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री हाच्या विशयी मोठ्यान सांगचें जाल्यार आमचे मिसांव 6 मार्काची सुवार्ता 16 अध्यायाचें 15वें वाक्य. संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व राष्ट्रांक सुवार्ता प्रसार करा. तशेंच जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आनी कातोलीक पवित्र सभेन शिकोवची 7 उतरांनी आनी करण्यांनी प्रसार करची आमची सेवा जावन आसा. ह्या दिशेन फाटल्या 4 वर्सां जावन ही शालोम प्रेयर्स मिनिस्ट्री हर एका ब्रेस्तारा 2 घंटे आनी हर एका म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा 2 घंट्यांचे मागणे देवाच्या उतराचो नियाळ आनी सक्रामेंताचें आराधन करनंत आसा. गरजेवंतांक दुडवाची कुमोक, आश्र्यांची भेट, आस्पत्र्यांची भेट, पिडेस्तांक गरजेवंत पिडेस्तांक चिकित्सेक वेवस्था आनी दुडवाची कुमोक दिवन आसा. गरजेवंत कुटुंबाच्यो भेटो आनी त्या कुटुंबांत मागणे करचे विशयंत आमचो जायतो वावर जावन आसा. 2 वर्सां आदीं शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड ट्रस्ट कर्ण ही एक मॅनेजिंग ट्रस्टी आनी 5 ट्रस्टी सांगता ही एक ट्रस्ट जावन आयल्या. मोगाळ गवळी बापानो ताच्या महिमेवंत कृपेच्या स्तुती पासून म्हणल्यार देव वाक्याकाल तुमी तुमची गवळीक वावर आरंभ कर्ण पोर सप्टेंबराच्या 15 तारखेर 1 वर्स संपयलां. तुमकां आमी सुमेस्तां बरें मागता आनी सर्व बरें मागता. फाटल्या 1 वर्सा जावन तुमी बंधुत्वा जलबंधन ह्या लोकांमोगाळ कार्या निमती तुमी मस्त लोकांमोगाळ जाल्यात. तुमकां आमच्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रींत हांव तुमकां सर्व सहकार बसयता. पापा बेनेडिक्ट 15व्यान 100 वर्सां म्हळ्यार नोव्हेंबरच्या 30 तारखेर 100 वर्सां आदीं मॅक्सिमम इल्लूद म्हणलें पापाल पत्र प्रसार केल्लें. आसो 100 वर्सांचो महोत्सव आचरण करच्या फाल्यांतावन आमी विस्यावांचे विशेष म्हयनो आमच्या दियेसीसेंत ह्या सगळ्या पवित्र सभेंत आमी आचरण करता. ह्या आचरणाक आनी आमच्या जाल्ल्या सर्व कामांत आमी आमचो सहकार तुमकां बसयता. देव बरें करूं. आतां आमचे गवळी बाप आमचे सांगाता उलयतले. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, आमचो देव बुस्मूचो उजो म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. पोरण्या सोल्ल्यांत दाराळ जाणांक ताणें उजो पेटयल्लो. दावीद राय वा सालमांव राय ताच्या पयलें साऊल रायाच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आयिल्लो आनी हो उजो पवित्र आत्म्याचो उजो तांचे थंय आशिल्लें कोटेपण बुस्मून बरेपण ओंपुल्लो आनी देवाची गितां गायनां स्तुती करूंक देवाच्या कुशे प्रमाणे ताच्या परजेक चलोवंक प्रेरण दिल्लो उजो. थोडे फावटी हो बुस्मूचो उजो न्हीज जावन मनशाच्या नासाक कारण जाल्लेंय आसा. एलिया प्रवादाच्या काळार एलिजेव प्रवादाच्या काळार उजो सर्गींतावन देंवून आयिल्लो आमी थोडे फावटी आयकलां पोरण्या सोल्ल्यान. तशेंच बलिदानां भेटयता आसतनाय हो उजो देंवल्लो. पूण नव्या सोल्ल्यांत बुस्मूचो उजो कन्ज्युमींग फायर हो पेटय जाय म्हणून जेजूची आशा आसली. सगळ्या संवसाराक उजो पेटोवंक म्हूण आपूण आयलां आनी तो येदोळूच पेटल्लो म्हाका जाय म्हणून जेजून म्हणलें आसा. आनी कसलो उजो गाय जेजून पेटोवचो अशें म्हणून सिसांक मतीन थोडे फावटी आयिल्लें. कांय देसवाट करचो उजो कोणना म्हणून. एक फावटीन देखून सामारियांतल्यान पाशार जाता आसतना ताका आड आयिल्ल्या वेळार
जेजूक आनी ताच्या सिसांक वचोंक सोडनातल्या वेळार ते जेरुजलेमाक वेचे आसले आनी तेवळू आड आयिल्ल्या वेळार ह्या भावांनी म्हणलें आसा जाकोबान आनी जुआन सर्गार्थावन उजो हाडन हांकां आमी बसमून सोडयांक घे म्हणून आनी जेजून तांकां आनी एक वाट दाखयल्ली बुसमोवची वाट न्ही देसवाट करची वाट न्ही नितळ करची वाट ताणें दाखयली आनी जेजून सांगलो हो बुसमूचो उजो न्हीद जावन पवित्रत्म मोगाचो उजो म्हणून ताच्या जिवनपणा उपरांत ताणें सांगलें तुमी हांगाच रावा जेरुजल्यांतच रावा बसयल्लो ओत्मो येता पर्यंत तुमी हांगाच रावा म्हणून तांकां सांगून थोड्याच दिसांनी ताणें ह्या पवित्र आत्म्याक संवसारांत धाडिल्लो आमच्या सांगाता रावच्याक आमचें थंय आसलें उणेपण खोटेपण पाताक बेजाराय निराशा बुसमून सोडूंक काण्ण उडोवंक आनी आमचें थंय मोग मायपास बरेपण समाधान सोंसणिकाय दयाळपण उदारपण बोळेपण स्वजैत मीत माणसुगी निस्कळपण असलीं फळां उपजोवचो हो उजो आमचे थंय आयला आनी ह्या बराबर इतर देणी आमकां लाभल्यान पवित्र सभेन जाणवाई गिन्यान बूद समजणी देवबिरांत आनी भक्त आनी गटाय असलीं 7 देणी आनी विशेश देणी ताच्या बराबर प्रवाद करचें देणें आडळतें चलोवचें देणें आनी बसांनी उलोवचें देणें बसो विवर्सून सांगचें देणें अजापांकाचें देणें गूण करचें देणें मणयारपण चलोवचें देणें अशें आमी पळोवंक गेल्यार पवित्र सेबांत पवित्र आत्मो करता तीं कामां दाराळ मापान आमचे थंय दिसतात आनी हो पवित्र आत्मो आमचे थंय रावच जायी आमच्या सांगात आसच जायी संपूर्ण सताक आमकां व्हरून पावय जायी सत आमी जाणा जाय जायी सुडकां आमी जोडी जायी ही देवाची आशा आनी ह्याच कारणा खातीर आमी पळयता जेजून आपोस्तलांचेर धाडिल्लो हो पवित्र आत्मो जनांगातावन जनांगाक तो हातांतर केला आपोस्तलांनी हात दवरचे मारिफात वा तांचेर मागणें करच्या मारिफात वा ते लावच्या मारिफात ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां लाभतें आसा क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत वा पवित्र स्नानांत पयले सुवातेर आनी इतर सक्रामेंतां मारिफाती पवित्र आत्मा आमकां लाभता आनी आमचे मदें तो आसा म्हणल्यार दाराळ रुजवाते आसात तो दिसना वय पूण तो आमकां एकवटायता देवाचो आत्मो आनी खोटो आत्मो हे 2 आत्मे कशे काम करतात हो बुसमूचो आत्मो म्हणजे खोटेपण नाश करचो आत्मो पवित्र आत्मो आनी देसवाट करचो आनी एक खोटो आत्मो आमचे मदें आसा तांचे मदें सोदून काडूंक आमकां कसल्यो वाटो आसात ते आमी जाणा जायचे आनी जेजूकी हो खोटो आत्मो पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगून वांकड्या वाटेन व्हरूंक पळयतलो किर्तनाच्या उतरांतल्यान तांकां उतरां सांगूनय जेजून ताका तें समजल्या तक्षण म्हजे सरशिलो पयस सरसयतना अशें म्हणून ताका सांगलें आसा फुलटन जेशीन नांवाडीक वाग्मी रेडिओचेर आनी टीव्हीचेर आनी तशेंच बरयणार आर्चबिस्प ताणें आमकां दाखोवन दिलां खोटो स्पिरीत आनी बरो आत्मो हांचे मदें आमी कशें सोदना करियेत की म्हणून एक आमी समजलें येदोळ ताच्या फळांनी ताच्या देण्यांनी ताणें करच्या कामां मारिफात स्वता थंय वरपायता देवा थंय वरपायता तें आमी जाणा जाता पूण आमचे मदें मनशां मदें म्हाका येवचें प्रेरण तें देवातावन येता गी ह्या देवाच्या दुस्मानातावन येता गी आमी तें कशें सोदून काडचें फुलटन जेशीन आमकां सांगता एक प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकांतल्या त्या 2 थंबांनी वा समाधींनी रावच्या त्या 2 मनशांक देंवसार लागल्या मनशां पळोवन त्या आंगार वस्तूर दवरिनातले आपल्याच आंगाक कोसावन मार करून घेताले किंकराट्यो मारतले सांकळी तुटयतले आनी असो खोटो स्पिरीत आपल्या आंगार आयिल्ले मनीस विणगेपण प्रचोदन करतात हिंसा प्रचोदन करतात मनशां मदें तुटाफूट हाडूंक पळयतात
कोण सांगत आसा जाल्यार तांच्या मदें कितें पूण एक वीक ओंपून तांकां पयस करूंक पळयतात. खोटो स्पिरीट आसा म्हळ्यार अर्थ प्रत्येक जावन थंयसर तुटाफुटाची एकवट भंग करचो, नाश करचो, थंयसर हिंसा सिस्टमॅटिकली बावूस नाजूक तरेन मांडावळ घालून हेरांक देसवाट करूंक प्लॅन घालचें आनी नाश करचें, आनी तिसऱ्यान नागडेपण, विणगेपण अशाक प्रचोदन करचें. पूण बरो स्पिरीट वा देवाचो आत्मो तो आशिल्ले कडेन कितें घडटा? देव एकवटायता, देव सांगाता हाडटा, वांटे फांटे करूंक सोडिना. हेरां मनशांकी हांवें स्विकार करी जाय, तांकांय म्हज्या मेळींत हाडी जायी अशें म्हणून जेजून म्हणलें आसा बऱ्या गवळ्यान. आनी तो विणगेपण, नाकडेपण प्रेरणा दिना हाका. ताच्या बदलाक माणसुगेन मीत आनी निश्कळपणान जियोंक जी हांवें सांगलीं वडल फळां, तीं फळां पवित्र आत्म्याचें देखून तसल्याक तो प्रेरण दिता. आनी हिंसा काडून उडयता, ताच्या बदलाक अहिंसा वा हेरांचेर जुलूम स्विकार करूंक, हेरां तावन हिंसा दिल्यार ती सोसून व्हरूंक त्राण दिता शिवाय हेरांचेर बदलाम घालून जुलूम करून नाश करूंक हो आत्मो, देवाचो आत्मो आमकां प्रेरण दिना. ताच्या बदलाक दाराळ मापान बोगसितात. घेयात पवित्र आत्म्याक, कोणाचीं पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतालीं म्हणून समयान सांगून हिंसा अनीत पयस करूंक, एकवट सोडोवंक, मोवाळ जिवीत जियोवंक पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण दिता म्हणून आमी समजूं येता. देव आनी खोटो स्पिरीट आमचे थंय काम करता जाल्यार आमी आनी कशें पारख्यो येत गी म्हणून आनी एक वाट. पाताक करतना आनी पाताक केल्या उपरांत. पाताक करच्या पयलें चिंत्या एक संगत तुका मस्त आकर्शणाची, पूण देवाच्या उपादेशान तें आडवरलां. देवाचो आत्मो कितें म्हणटा तुज्या अंतस्करणांत रावून, तो म्हणटा हाळे तें करिनाका, तें चूक सोरिनाका, फटसाक सांगनाका, पेल्याक जिशी मारिनाका, अपमान करिनाका. बारीस जबरदस्तेन एक मार दोन कुटके म्हणल्या बरी हो आत्मो आमचे कडेन उलयता. आनी त्या दळा आमकां भोगता भिरांत, देव कित्याक इतलो कठोर गाय? मनशा स्वभावांत हांवें अस्कत काय आसची ओडना न्ही, आनी हांवें अनुभव जोडचो जाल्यार केदळा सूख करना जाल्यार सूख करचें स्वाभावीक, पूण देव कितल्या कितलो धरून आनी कठोर अशें म्हणून आमच्या मतीक येता. पूण पाताक करच्या पयलें खोटो स्पिरीट कशें उलयता आमच्या कडेन? हाळे तूं कांय भियेनाका, सक्कड करतात, हें कांय व्हडलें न्ही, सकटां येतात, तांचे स्कर्ट मिनी जाल्यात तूंय कर, तांच्या पेटां बुराक जाल्यार तूंय घाल, हें आतांचें फॅशन. आनी आतां तूं कोणें तुका एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखोवचें, तें ओल्ड फॅशन. तूं एकाक 4 दी, तितलें मात्र न्ही, तुका मारता म्हूण कळल्यार ताणें मारच्या पयलें तूं मार ताका वचून. प्रिवेंटीव एटॅक म्हणटात, ताणें मारच्या पयलें वचून ताका मार, दुस्मानाक पयलेंच पडाव कर. आनी आमकां हें बरें लागता थोडे फावटी, कित्याक म्हळ्यार हे आमच्या मनशा राजावाक आनी आमच्या प्रतिक्रिया दिवच्या, फरीकपण घेवच्या स्पिरिताक ताळ पडटा जाल्ल्यान सुलाबायन आमी सकटांय करतात न्ही, हांवें करता, तो फटयता हांवें फटयता, तो वांकडे वाटेन येता हांवें वेता, अशें म्हणून सुलाबायची वा रुंद दरवटो आमी वेंचता. पाताक करच्या पयलें. पाताक केल्या उपरांत कितें घडटा? पाताक केल्या उपरांत खोटो स्पिरीट म्हणटा आतां तुवें पाताक केलें न्ही, आतां बोग आनी म्हज्या कडेन विचार नाका. तो फळाफळ घेता, तो रावना. आदावन आनी येवेन पाताक केल्या उपरांत देवसार परतून थंय रावना, तो दवला थंय तो, तो रावना मागीर. कित्याक म्हळ्यार तुवें केल्ल्या कर्माक तुवें बोगी जाय म्हणटा आनी तो तुज्या तन पयस वेता. आपणाची जबाबदारी निसरोवन घेता खोटो स्पिरीट. तो सकड तुज्याच स्वातंत्र्याचेर तुवेंच तें कर्म काडून गेल्लें, तुवेंच बोगी जाय म्हणून तुका तुजे हात सोडटा. पयलें भोव मोगाळ इश्टा बरी उलयल्लो आतां तुजो दुस्मान जावन बदलता आनी पयस वता. पूण देव कशें चलता?
पाताक कान पडल्या उपरांत हो देवाचो स्पिरीट आमचे कडेन आमकां लागीं येता. जशें आदांक आनी येवेक तो लागीं आयिल्ल्या बरी सुकोन वेचे कोले काडन तो आमकां सुकोन वसनांतलें आळवोन वसनांतलें लुगाट वस्तूर सामड्याचें वा उबेचें दिता. नितळ उदक आमचेर वत्ता, एक नवें काळीज आमकां दिता. आमच्या काळजांत पत्राचें सारकें काळीज आसलें आमच्या हृदयांत आसलें काडन रक्तमासाचें काळीज दिता. आनी आमचीं पातकां दाराळ बोगसिता. सूख केली पुता दुवे व्हडना फाटीं ये म्हज्या सांगाता ये, हांव तुका सोडून घालना, हांव तुका सोडिना अशें म्हणून आमकां मोगान स्विकार करता. देवाचो ताळो मोवाळ जाता पाताक केल्या उपरांत. पाताक करच्या पयल्यान धारूण. देवसराचो ताळो पाताक करच्या वयलें मोवाळ, पाताक केल्या उपरांत धारूण. आज आमी देखून आमचे भितर असल्यो संगती तजवीज करून पळयची. आमच्या बोवारी हिंसा जाता आसतना, वेवस्थीत तरान हिंसा मांडून हाडटना, वेवस्थीत तरान लोकां वांटे फांटे करूंक पळयता आसतना, वेवस्थीत तरान लोकां मदें वीक ओमतना कोण काम करता हांगासर? आमी कोणाच्या पाडतीक वता? आनी असली पाडत हांव राजकीय पाडती विशयान सांगना. हांवें सांगचें खंयचोय मनीस वांकड्यो वाटो असल्यो धरता जाल्यार आमी सत्राय सांबाळी जाय, जागृत जाय. आनी दीस वेताना हिंसा सडून येताना आमचे निर्धार कसले जाय. देखून आमचो देव बसमोसो उजो वय, खोटेपण बसमोसो बरेपण नितळ कर आमच्या समोर दवरचो. असलो देव आमकां सदांच कुमोग करचो. तो तुमच्या सांगात आसलो पाराक्लीत, एडवोकेट, तुमचे बसत विनंती करचो. तुमकां मागोवंक कळीत ना त्या वेळार तुमचे सांगाता आस्कार सुस्कारांनी तुमचे गरजो देवा बापाक सांगचो. आमच्या आत्म्यांतल्यो गुंडायाच्यो संगती व्हरून देवाच्या आत्म्याक, देवाच्या काळजाक व्हरून पावयचो. असलें काम हो देवाचो आत्मो करीत आसा. देखून निरंतरी ह्या सोम्याक देवाक प्रत्येक जाण पवित्र आत्म्याक ताका आमी सोमी आनी जीवदातार म्हणून उलो करता आमच्या सत्मांतांत. आनी तशेंच ताका निरंतरी आमी उलो मारी जाय. कित्याक तो मोगाचो आत्मो, बापा आनी पुता मदलो मोगाचो बांद, त्या मोगाच्या बांदान आमकां तो एकवटायता. 2000 वर्सां आदीं जेजून केल्लें तें व्हड सडवणेचें काम कुर्सार आज आमकां मेळटा जाल्यार तें पवित्र आत्म्याच्या बळान. संस्कारा मारिफात, देवाच्या उतरां मारिफात, मागण्या मारिफात, बऱ्या करण्या मारिफात, खंयच्याय मारिफाती ह्या इतर मनशांच्या भाव भयणीच्या साक्षे मारिफात हो पवित्र आत्मा काम करता जाल्यार आमचे मदें तो आसा म्हणून आमी मानून घेवया. आनी आमकां क्रिस्तांव परजेक ही समाधानाची मनशां, ही सोंसणिकायाची मनशां, क्रिस्तांव बरें करतात, क्रिस्तांव 10 जाणां उपकारा पडचें काम करतात, क्रिस्तांव आसल्या कडेन हेरांक बेदिसाना वचोंक, आमच्या घरांनी येवंक आपादायर बगाना, आमी तांकां अन्याय करिना म्हूण ती जाणां आसात. ती सांगना जावंक पुरो ही पुरो पवित्र आत्म्याची फळां म्हणून, पूण आमकां कळीत आसा ही पवित्र आत्म्याची फळां आमी मोग, सोंसणिकाय, समाधान, बरेपण, उदारपण, दयाळाय हें दाखोवचें आमच्या समाजेंत. आमचो क्रिस्तांव न्हय आसलो लोक मानून घेता आमचे थंय असले बरे गूण आसात म्हणून. तशें म्हणटास मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या आत्म्याक चड आनी चड कान दिवया. प्रत्येक जावन ह्या म्हयन्यांत ह्या सोम्या विशयान सांगूंक खंयसर अवकाश मेळटा त्या दळा एकच चिंता आसा जाय आमच्या मतींत, एकच आशा आसा जाय, हांवें कोणाक पूण आयच्या दिसा जेजू विशयांत इल्लें सांगा जाय. एकल्या मनशाक पण. हांवें एक फावटी क्रिस्माच्या भुरग्यांक विचारलें, येदोळ पर्यंत तुमच्या जिवितांत कितल्या जाणांनी जेजू विशयांत सांगलां हेरांक? हात वयर घाला. 1 या 2 भुरगीं. येदोळ पर्यंत 15, 16 थोडीं डिग्रेचीं आसलीं. तशें म्हळ्यार सगळ्या तांच्या जिवितांत 17, 18, 20 वर्सां पर्यंत जाल्यार जेजू विशयांत एकल्याकी ह्या मनशांनी आमच्या भुरग्यांनी सांगलें ना. आमची दोतोन खंय गेली? आमी वांजलो वांजेल आमी केल्लें मागणें भेटयली मिसां खंय पावली? आमच्या भुरग्यांच्या मतींत आनीकी आमच्या भावार्था विशयांत गुंडायाचे कन्विक्शन्स नात, येवनात. ते येवचें जाल्यार आमी कतें करीत जाय? आमच्या कुटुंबांनी मागणें जाय. अशें सामुदायीक तरान मागणें जाय, पूण आमच्या कुटुंबान मागणें जाय, वांजेल वासी जाय. देखून पाप साहेबान तेर्स म्हणून
आमोरी तेर्स म्हणून पवित्र पुस्तक वाचून नियाळाक आमकां ह्या म्हयन्यांत ऑक्टोबर म्हयन्याक खरी एका दिसाक एका साक्षी विशयान नियाळ दिल्यात जेजूच्या सुवार्थेंत आमी हे पटी परगट केल्यात एक साक्ष जेजू विशयांत जिवन जियेल्ली आनी साक्ष दिल्ली प्रेरण दिवची आनी तशेंच आमी ह्या म्हयन्यान मात्र न्ही हो मिसांवचो म्हयनो सुरू करता तो अखेर करिना कित्याक अखेर करना कित्याक पवित्र सभा निरंतर मिसांवाची पवित्र सभा जी पवित्र सभा मिसांव करिना जेजूचो शुभ वार्ता बरी खबर पारसारिना ती मरता आनी हे पवित्र सभा मरना अशें ती सुदृढ जावंक भलायके बरी जावंक गटायन बरोवंक दैरादीक जावंक आनी सभा 8 जाणांच्या बऱ्यापणाक प्रत्येक जावन सर्गींच्या राजाक दाखोवंक जशें जुआंव बावतिस्तान पळय ह्या देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली अशें म्हणलें तशें आमी त्या जुआंव बावतिस्ता बरी मनशांक खऱ्या देवाची वळख दिवंक तोच पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी म्हणून म्हजें मागणें शालोम ग्रुपाक तुमच्या सुमेस्त कार्यकारी समितीच्या सांद्यांक आनी कोण सकड हातूंत वावर करता मिस्टर नोरोनाके दाळाई प्रवचन करता आनी तुमी सकड ताचो फायदो जोडनासात इतर भाऊ भयणी हातूंत पात्र घेतात दिसपडटें सामुदायीक तरान मागतना घरांती हें मागणें मागोवंक नियाळ करूंक पवित्र उलो मारूंक एकामेका प्रेरण जायचें म्हणून हांव उलो दितां आनी सुम्याचें मिसांव मुनदर्शन व्हरूंक तुमकां परत आनी काळजांत तुमचो उपकार मागता देव बरें करूं.